डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना सुचोवणे वा अलर्ट दिता तांचेर PWDन बेगोबेग चवकशी करून तोडगो काडपाक जाय म्हूण आमदार संकल्पाचो प्रस्न. आयडेंटिफाय केल्ले राखणे वणत बांदपाचें काम खंय हुमकळ्ळां. मंत्री बाबूश म्हणटा डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन फंड ना. केंद्रा कडच्यान फंड आयला म्हूण संकल्प सांगता. तो फंड इक्विपमेंट घेवंक मंत्र्याचें उतर. मुख्यमंत्री म्हणटा जांचें घर मोडलें तांकां सरकार 2 लाख दिता. जे लँडस्लायड जालेले माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवा जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लायड जाले आणि हे 2022 जे लँडस्लायड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आनी धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांदलेले ना, कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलो अप करता जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपाक लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. एंड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आनी आतां सुद्दां 24 परत लँडस्लायड जालेले आसा आनी 8 फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. As far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडसून फंड येयलेलो आसा फॉर 2022-23 इज 9.60 crores आणि स्टेट गव्हर्मेंटाकडसून येयलेलो आसा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर. ओके, आमचो 2023-24 परत सेम अमाउंट 9.60 आणि स्टेट गव्हर्मेंटाकडसून 2.40. हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक. सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेलें आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेले आहा इक्विपमेंट्स. नाव एज फार एज डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स. All department keeps provision in the budget. So it is, you will have to this thing with the PWD department and WRD department. Chief Minister, that whether PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या घरां मोडल्या तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड धाण करून काबार जाल्ले आहा ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन अ बिल्डींग आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ. स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर आयक न्ही आयक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहा. इफ इट हॅपन्स आतां तेजी स्वताचें जुने घर ना 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 आयक न्ही म्हाजें, हांव सांगता मरे तुका, काल रिपोर्ट पेपरार आयिल्ले आहा, तुजो कलेक्टर गेला थंय, ताणें रिपोर्ट दिल्लो आहा तुमकां की अशें अशें जाल्लें आहा, कोसळ्ळ्या आनी सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या. तांकां रिलीफ कितें दिवंक जाय? एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता पर हेड पर हाऊस. पर हाऊस.